नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय इंट्रस्टिंग आसा आनी इम्पॉर्टंटूय आसा. तो म्हळ्यार गोंयांत कितल्याशाच कडेन नवीन नवीन प्रोजेक्ट्सांक विरोध जायत आसा. लोकां कडच्यान जाता, राजकीय पक्षां कडच्यान जाता. हो विरोध कितलो बरोबर, कितलो चूक, कितलो फेर, कितलो अनफेर, हो आयचो विशय. आनी 4 मानेस्त म्हजे स्टुडियो भितर पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक सिद्धार्थ बाब सामंत, वेलकम. तिसरी आसात म्हजे बरोबर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन अजय खोलकार, अजय वेलकम. आनी चवथी आसात म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी तांचे म्हणयारे प्रशांत बाब नायक, प्रशांत बाब वेलकम. हांव प्रशांत बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता की पयर तुमच्या अध्यक्षान एक पत्रकार परिशद घेतिल्ली, जातूंत भितर तांणी कांय प्रोजेक्ट्सांचो उल्लेख केलो. कित्याक लागून हो विरोध, कित्याक लागून? कारण एक सरकारा कडच्यान एक अशी भुमिका येता की प्रत्येक विकासाच्या प्रोजेक्टाक जर विरोध जावपाक लागलो जाल्यार मागीर करप कितें कामां? आमचो पक्ष आणि आमचो पक्षाचो अध्यक्ष विजयबाब सरदेसाय सदांच सांगत आयला की डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ही ताजी म्हळ्यार मेन मुद्दो स्ट्रेस करता की डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. आनी म्हाका दिसता इफ वी गो बाय दीस डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जाल्यार खंयच्याच प्रोजेक्टाक कोणालें ऑब्जेक्शन जावपाचें ना. आय डू अग्री दॅट की गोंया भितर अश्यो कांय प्रवृत्ती आसात. हातां भितर 3-3 मोबायल तरी आसतना तांकां टावर नाका. ह्यो प्रवृत्ती आमी सगळे कडेन पळयतात, गोंया भितर कित्येक कडेन पळयतात. पूण तरी हॅविंग सेड दॅट म्हाका दिसता की सरकाराची ट्रस्ट डेफिसीट आज इतली आसा, सरकाराचो लोकां कडचो कनेक्ट आज इतलो कमी आसा की ताका लागून इवन अ गूड प्रोजेक्ट दे कॅनॉट गो देअर अँड कन्विन्स द पीपल की बाबा हो प्रोजेक्ट कित्याक बरो तो. हांव सांगता एक मिनीट, म्हाका दिसता की सरकार फट उलयता खुबश्या बाबतीक, आवटरायट ब्लॅटंटली फट उलयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा 2015 भितर सांगला की गोंया भितर 135 मिलियन टन्स कोल येतलो, गोंयांतल्यान ट्रान्सपोर्ट करतलो. सद्या येता 51 मिलियन टन्स मॅक्झिमम, दॅट टू इवन यू एक्सपांड लिटल बीट मोर ऑफ अवर मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट 135 मिलियन टन. सरकार ही माहिती लोकां कडच्यान कित्याक लिपोवन दवरता? आनी त्या सागरमाला प्रोजेक्टा भितर क्लियर कट सांगला दॅट की वी कॅनॉट गो विथ सिंगल ट्रॅक. आमकां डबल ट्रॅकिंग जाय जाल्यारच इतलो कोळसो आमी व्हांवोवपाक शकतले. आनी हो कोळसो खंय वचपाचो? कर्नाटकाक. कित्याक वचपाचो? पावर प्लांटाक आनी स्टील प्लांटाक. हो गोंया खातीर न्ही, हो थंय वचपाचो. सो म्हाका दिसता की आनी सरकारान अजून पर्यंत हाजेर कितलेय जरी प्रश्न विचारले, सरकार इज नॉट कमिंग क्लियर. तुम्ही म्हणटात मेजर थिंग इज ट्रस्ट डेफिसीट आनी डेव्हलपमेंट विदाउट कन्सेंट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सिद्धार्थ बाब, तुमचो हाजेर व्ह्यू कितें? कारण कांय दिसा पयलीं तर एका मंत्र्यान सुद्दां इतलें म्हळ्यार की देर इज टू मच डेमोक्रेसी इन गोवा म्हणून. तुमकां दिसता? There is nothing like too much democracy, but that's point besides this. पहिली गोष्ट म्हणजे अपोजिशन वेगवेगळ्या तरेचे असतात. काही जे प्रोजेक्ट असतात जे एनवायरमेंटाक वायट असतात ताका थळाव्या लोकांचे अपोजिशन असता, समजूं येता. पूण तुमकां अशें तरेचे अपोजिशन दिसता मेअरली बिकॉज अ पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट इज इन प्लेस, दे वॉन्ट टू अपोज इट. वाय? बिकॉज दीस गव्हर्मेंट शूड नॉट गेट द क्रेडीट फॉर डुईंग दॅट प्रोजेक्ट. अशा तरेचे एक अपोजिशन असता. सो देरफोर यू हॅव टू सी द मेरिट्स बिहाइंड द प्रोजेक्ट अँड डिस्कस ईच प्रोजेक्ट. जस्ट असो एक जनरलायज करपा खातीर तुमकां ते बरोबर जावचें ना. ईच अँड एवरी ना. फॉर एक्झाम्पल तुमी IITचो प्रोजेक्ट घ्या, खंयच्या लोकांचो अपोजिशन आनी कित्याक लागून आसा हे तांच्यांनी जे कोण अपोज करता पळय, ऑन द मॅटर ऑफ प्रिंसिपल तांच्यांनी सांगचें बाबा तांचो एज्युकेशनाक तुमचो अपोज आसा काय ना. फॉर एक्झाम्पल पयलीं एका खूब वर्सां पयलीं जेन्ना रेल्वे येताले, किती तर तो ओगा म्हणून ओझा काय कोण तरी आयिल्लो, ताचो आयोग हे केल्लो, सगळ्या लोकांनी तांचे कडेन रिप्रेझेंटेशन केल्लें. आज तुमकां दिसता जे लोक अपोजिशन करतात तेच सगळ्यान पयलीं फुडल्या सिटार बशिल्ले आसतात रेल्वेचे. मांडवी ब्रिजाक अपोजिशन जाताले, सेल्फी काडपाक कोण फुडें आशिल्ले ते मुद्दाम तुमी सोशल मिडियाचेर पळयात. प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत सगळे हे व्हडले रोड आसा म्हणा, खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे देशाच्या प्रगती खातीर आसा, राज्याच्या प्रगती खातीर आसा, तातूंत कमीत कमी मिनिमम ऑफकोर्स पॉलिटिक्स वील ऑलवेज रिमेन. सम गव्हर्मेंट वील बी इन प्लेस, सम वील बी आउटस्टेट, दॅट वील ऑलवेज बी देर. पूण हे जे मेन प्रोजेक्ट जे आसा, जे देशाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा, जे राष्ट्राच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा, जे राज्याच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा, तातूंत अशा तरेचे पॉलिटिक्स केन्नाच करचे न्ही. तातूंत सी
देश बचेगा तो मिटेगा कौन और देश मिटेगा तो बचेगा कौन अशी एक म्हण आसा. जर राष्ट्रच जर प्रोग्रेस जालें ना जाल्यार तुमी तरी आनी कितें प्रोग्रेस करता. ओके, ऑन दॅट नोट अजय, हो प्रश्न आसा की ते म्हणटात की ओके, प्रदूषणकारी प्रकल्पाक तुम्ही विरोध करतात, पर्यावरणाक हानी करपी प्रकल्पाक विरोध करतात, एक तरा हांगा IITक विरोध चलता, कोंकण रेल्वेक विरोध जातालो, अटल सेतूक विरोध जालो, म्हणटा खंय हाका मर्यादा कितें हाजी? पयलीं आमी समजून घेवपाचें डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाक, तेन्ना हो लोकांच्या मदीं प्रश्न येता तेन्ना लोक अपोज करता. आनी ते कित्याक येता? दोन गजाली आसा. एक म्हणटा ते एवरी डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज लिंक विथ एम्प्लॉयमेंट. आतां सरकारा कडेन, गोंयच्या सरकारा कडेन डेटा ना खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितले एम्प्लॉयमेंट जाला ते. मात अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा वयले आमकां इंजिनान ऑलरेडी दिल्लो आसा. लास्ट जो ह्या म्हयन्याक रिपोर्ट येयलो तितून 9.7 गोवा सेकंड हायेस्ट आसा. आनी मागीर जे दुसरे सेगमेंट पळोवंक जाल्यार ते बिटवीन यंग 15 to 27 तितूनय गोवा हायेस्ट आसा 27% कशें. पूण हितून कळटा की अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जाल्यार इट इज नॉट लिंक विथ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तितून सिद्ध जाता की हे जाल्यार जर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आनी एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळे जाल्यार हो रेशियो आमचो रेट हो कमी आसतली आसली. दुसरी गजाल म्हणजे लँड अवेलेबिलिटी. आतां आमी हे डिस्ट्रक्शन काय डेव्हलपमेंट हेतून कन्फ्यूज जाल्ले आसा आनी लोकांक सगळें दिसता की डिस्ट्रक्शन म्हण कशें. आतां सद्याक सरकाराक म्हाका एक प्रश्न आसा की कितली एग्रीकल्चर लँड उरला आनी कितली सरफेस डेव्हलपमेंट एरिया जी आमी डेव्हलप करूं ती कितली उरला. आतां हितून कितें कळटा की आमकां खंय ना खंय तरी आमची ती पॅडी फील्ड आहा नाल्यार आमची फॉरेस्ट आसा नाल्यार शियाळझाडी आसा हे डेव्हलपमेंटा खातीर सॅक्रिफायस करचे पडटले. दोन एग्जांपल तुका दिता जे आतां सद्या चालू आसा. लोकांक कितें दिसता बोमा आतां लोकांक कितें दिसता की तेंची जागा आहा ती आनी तेंची घरां ती डिस्प्लेस जातली म्हणून ते भिल्ले आसा. तो फियर एंड एन्जायटी तेंच्या भितर आसा. आतां मरिनान तो थंयसर कितें आहा की बिजनसीस नाल्यार तर फिशरमॅन आहा नाजाल्यार कोणचे फार्मर्स आहा ते डिस्प्लेस जातले सिस्टमॅटिकली. सो हो खंय ना खंय तरी हे इलिगल लँड फिलिंग हिल कटींग जे जाता ते डेव्हलपमेंटा खातीर न्हू डिस्ट्रक्शना खातीर आनी जे बरे आहा डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें आमी म्हणटा की बरी स्कुलां बरी हेल्थ सेंटर आमकां मागीर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मागीर वॉटर ते मागीर आमची खजानलँड सेव करपाक आमची सेफ्टी बायलां खातीर सेफ्टी. तूं म्हणटा आमचे विकासाचे डेफिनेशन चेंज जावपाक जाय. बरोबर ते जर ते दिता डेव्हलपमेंट जाल्यार देश सारकें जालें. नाल्या गजाली डेव्हलपमेंटाची उलोवपाची न्हू तेंच्यांनी. गिराज दोन मुद्द्यात. एक ताणें बरो मुद्दो काडलो की डेव्हलपमेंट, डिस्ट्रक्शन आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या विकासाची हातूंतली गजाली. आणि दुसरें इतलो विरोध जेन्ना जाता तेन्ना सरकार हाजे कडेन कशें पळयता आनी हाव टू डील विथ दॅट. नाही, म्हाका दिसता काही थोडे पॉयंट क्लॅरिफाय करपूय गरजेचें आसा. म्हणजे जेन्ना प्रशांत बाब म्हणटा की BJP गव्हर्मेंटाक ट्रस्ट लोकांचो गेला, म्हाका तांकां याद करून दिवपाक जाय की जस्ट फाटल्या वर्सा BJP गव्हर्मेंट फूल ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेऊन जिखून आयला. त्यामुळे डेमोक्रेसी जेन्ना आमी म्हणटा, लोकांचे ओपिनियन म्हणटा, तेन्ना सरकाराक निवडून दिवपी लोकूच आसता, लोकांचो विश्वासूच आसा जाच्या खातीर आज आमी ह्या सरकारान बसल्या. म्हाका दिसता ज्या लोकांनी शेतान घरां बांदून आपले एक व्हडले महाल सजयले तांणी आमकां एनवायरमेंटाचेर लेक्चर दिवपाची म्हाका तरी गरज दिसना. आनी गव्हर्मेंट बाय जेन्ना कन्सेंट म्हणटा किंवा ट्रस्ट एंड सपोर्ट म्हणटा, हांव परत सांगता तशें रिपिटेड इलेक्शनां आमी जनते कडेन वचत आसा, ते पंचायत आसत, जिल्हा पंचायत आसत, एसेंब्ली आसत, आनी म्हाका दिसता ताजो जो रिजल्ट आसा तो आमकां दिसून येता. दुसरें आमी जेन्ना डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणटा, म्हणजे प्रशांत बाबान खंय तरी सांगपाचो प्रयत्न केलो की आमी लोकां पर्यंत सारकें एक्सप्लेन करूंक पावना. सो तो एक गजाल मानता की ते प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट बरे आसा. आनी दुसरें कशें आसा न्ही, आज डेव्हलपमेंट पॉलिटिक्स has been replaced, especially as far as opposition is concerned, with survival politics. म्हणजे आज फॉर एक्झाम्पल विजय सरदेसाय इज अ क्लासीक एक्झाम्पल. विजय सरदेसायान मोपाक विरोध केल्लो, जेन्ना तो सरकारान आयलो ताणें ताजो समर्थन केलें. आज तो परत हें करता. जर आमी मोपा एअरपोर्ट हे लोकांचो विरोध म्हणून किंवा गव्हर्मेंट बाय कन्सेंट म्हणून जर प्रोजेक्ट फाटी दवरलेलो, आज ब्रँड गोवा हाका कितें इम्पॅक्ट जावपाचो. आज खुबदां कितें जाता, आज आमच्या अजय बाबान म्हणलें की देर इज नो वे टू क्वांटिफाय एम्प्लॉयमेंट. पण आज तुम्ही पळया, आज टुरिजमान प्रत्येक जण सरकाराक ब्लेम करता, म्हणटा वी डोंट वॉन्ट क्वांटिटी, वी वॉन्ट क्वालिटी. पण अनलेस यू हॅव प्रोजेक्ट्स वीच आर लायक गुड कन्व्हेन्शन सेंटर्स किंवा एक मरिना, क्वालिटी क्राऊड येतलो कित्याक. आज जर कोण बरो पयशाकार मनीस यॉट घेवन येतलो, ताजे कडेन जर मरिना ना, तो वतलो खंय? ही विल नॉट कम टू गोवा. टुडे
अदर प्लेसीस आर विनिंग ओवर अस बिकॉज आमी प्रत्येक हाका अपोज करता. दुसरें कोकण रेल्वे म्हणजे आयच्या म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन सगळ्याकीन जो व्हडलो प्रोजेक्ट जो अपोज जाल्लो तो खंयचो कोकण रेल्वे. जर कोकण रेल्वे आमी लोकांच्या विरोधा खातीर जर फाटल्यान दवरलेलो जाल्यार कितें जावपाचें. आज भोमा इज अ क्लासीक एक्झाम्पल. आज फातोर्डेचे लोक थंय वचून किंवा हे बाकीचे आरचीचे लोक थंय वचून विरोध करता. पण जेन्ना निलेश काब्रालान प्रेझेंटेशन दिलें आमच्या PWD मिनिस्टरान ताणें क्लियर सांगलें 2 घरां वयर वचना. सो शेवटाक आज आमी जेन्ना म्हणटा की प्रत्येक गजालीक विरोध करता तर खंय तरी हे जे राजकारणी आपले सर्वायवल म्हणजे एकूच हांव सांगूंक सोदतां ते RG सबसिक्वेंटली दे हॅव सीन म्हणजे 2022 इलेक्शन वॉज दर हाय पॉयंट 10% वोट शेअर आयलो. पण ताज्या मागीर तांची पंचायत हातून जाल्ली अवस्था तर खंय तरी आपल्या सर्वायवला खातीर तांणी प्रोजेक्ट अपोज करचे न्हय आनी गोंयच्या हितान केन्ना तरी विचार करचो हे हांव ऑपोजिशना कडेन मागता. प्रशांत बाब प्रशांत भैया एकूच म्हाका विचारपाक जाय की आतां उलयतना प्रत्येकान म्हाका दिसता आपापल्या सोयी प्रमाणे प्रोजेक्ट्स मेन्शन केले. तुमी कोल मेन्शन केलो, सिद्धार्थ बाबान IIT मुळी, तांणी थंय मरिना आनीक भोमाचो इशू मेन्शन केलो आनीक मोपा सारको इशू गिरिराजन मेन्शन केलो. एक कॉमन थ्रेड जे ह्या सगळ्या भितर आसा हातूंतले कांय प्रोजेक्ट राज्याच्या विकासाचे आसात, कांय प्रोजेक्ट राज्याच्या बऱ्याचे नात. पण विरोध ह्या सगळ्याक जाला. प्रशांत बाब तुमी एक एक्टिविस्टूय बी फक्त राजकारणी न्ही. तुमकां दिसना हे विरोधाचे बॅलन्स जे आसा ते बिगडलं म्हणून आमचे खंय तरी. ना हांवें पयलेंच सांगलो तुका 3 मोबायल घेवन भोंवता पळय तो टॉवरा विरोध करता म्हण. म्हळ्यार ताजेर तुका कळपाचें की हांव विरोधा खातीर विरोध ह्या मताचो न्ही. आनी गिरिराज बाबान जें म्हणलें पळय प्रोजेक्ट बरो आसा हांवें म्हणूं ना. सागरमाला प्रोजेक्ट बरो न्ही आनी सागरमालाचेर येवपी 135 मिलियन टन कोळसो पर्रीकर इज ऑन रेकॉर्ड. गोंयांत चड कोळसो नाका म्हण इज ऑन रेकॉर्ड. कोळसो कित्याक वाडयता काय म्हण तुमी गोंया भितर. सो म्हाका दिसना की हांवें म्हणला तो बरो म्हण. आनी 135 मिलियन टन जर कोळसो गोंया भितर आयलो जर जायत फक्त मुरमुगांव न्ही पणजी सुद्दां काळे जावन वतले. बाबा एक मुद्दो जो आसा ताणें तो सिद्धार्थ बाबा म्हणटा तो की बाबा खंयचे प्रोजेक्ट बरे आनी खंयचे प्रोजेक्ट वायट हातूंत भितर फरक करपाक आमी चुकतात काय कितें. कारण IIT सारको प्रोजेक्ट, कोकण रेल्वे सारको प्रोजेक्ट, अटल सेतू सारको प्रोजेक्ट हे जर प्रोजेक्ट्स पळयले जाल्यार हांकांय विरोध जालो. सो सरकारान आज तुमी विरोधा आसात ते म्हणटात की तुमी सर्वायवल पॉलिटिक्स करतात. सरकारान ह्या गजाली कडेन पळोवप कशें. पयलीं म्हणजे जेन्ना BJP ऑपोजिशन आसलें आनी पर्रीकरानूय थोडे प्रोजेक्ट्स अपोज केले. मशाल रॅली बी काडलेली तेणी कसिनो खातीर. मागीर तेणी स्टेटमेंट केलें की मायनींग आपल्यान स्टॉप केला आनी मागीर डबल टॅगिंग सुद्दां नाका म्हणून अशें नॅशनल मिडियाचेर तेणी व्हिडिओ जाय जाल्यार वेर्णेकाराक धाडटा हे व्हिडिओ. ओके आनी मागीर जे आसता दुसरे प्रोजेक्ट्स आसता पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हे फक्त जशें की सांगलां की कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाक तरी आमकां तरी दिसता की जे बेजीक जे डेफिनेशन आसा जे आमचे लोकांचे डेव्हलपमेंट ते आमकां दिसना. उदक जालें मागीर लायट जालें मागीर वुमन सेफ्टी जालें मागीर टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस मागीर ते स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर्स हे आमकां दिसना. हे खरें डेव्हलपमेंट हे करूंक जाता जाल्यार सरकारान करचें. म्हाका तरी दिसता सरकार कडेन जाता की रस्त्याची इंटरनल रोड तूं पळय तो हायवे पळयता पळय इंटरनल तूं रोड पळय कितें जाल्लें आसा. हेल्थ सेंटर कर. आतां बोमाचें तेणी सांगलें बोमाचें क्लासीक एक्झाम्पल पळय थंय लोक एज्युकेशन एवरी संडे करता. मात निलेश काब्राल आपल्या एसीन बसून ते पट्टी आनी रुलर घेवन ते गुगलाचेर कितें दाखयता ते कोणाक समजतलें. ग्रामसभा आसा थंयसर सेक्शन 6 आहा थंयसर डेव्हलपमेंट प्रपोजल डिस्कस करूंक जाय. VDC आसा विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसा प्लॅनिंग करपाक जाय ते सांगपाक जाय थंयसर. ते कोण सांगत ना. सो जेन्ना लोकांक तूं विश्वासान घेयना लोकांचे जागे तूं खावंक सोदता डिस्प्लेस करूंक सोदता तांकां जाल्यार अशें जाल्यार ऑपोजिशन तुका येतलो. आनी जेन्ना ऑपोजिशन येतलो तेन्ना गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच तेंच्या वांगडा आसतले. गिरिराज एक प्रश्न तुमी मोपाचें एक्झाम्पल दिलें म्हणल्यार मोपा वयल्यान विचारता. एक लोकां मदीं आज भंय आहा की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता पण त्या प्रोजेक्टाक जे एलायड इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलें ताजी पयली तयारी जाल्ली आसना. आज मोपा खातीर जे उदक लागता मोपा खातीर जी पावर लागता बाकीची गजाली इवन स्कील डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत ह्यो गजाली प्लॅन जायनासतना एक प्रोजेक्ट येता आनी मागीर आमकां लक्षांत येता की अरे हाका इतली उदक जाय अरे हाका इतली लायट जाय. डोंट यू थिंक हातूंतल्यानूय लोकांच्या तकल्या भितर काय जेन्युइन डाउट्स क्रिएट जातात. नाही म्हाका दिसता ताच्या खातीर न्हय एक जो जेन्युइनली आमी विशय पळोवंक जाय तो म्हणजे हे जेन्ना प्रोजेक्ट्स अपोज जाता ताजो एक्चुअल इन्वायरमेंट किंवा इकॉनॉमीचेर म्हणजे आज प्रशांत बाब जे सांगता ते म्हणजे एक आमच्या भुरगेपणान एक सिरीज येताली शेख चिल्ली के हसीन सपने म्हणून. ते कशें आसा लेफ्टिस्ट आर्ग्युमेंट सगळें बरें आसा की सिद्धार्थ बाब जोडटा ते सगळे ताणें आपल्या लोकां मदीं वांटून दिवचे पण एक्चुअल प्रॅक्टिकल ते करपाक शकतात काय म्हणून. आज तो इकॉनॉमीचेर उलयता पण आज आमी खंयचेच बरे जे इकॉनॉमीक चालना दिवपी प्रोजेक्ट आसा ते प्रत्येक वेळा आज आमी
अपोज करतात किंवा आज गोंयान कोणाकूय भंय आसा की जर आपणे इन्व्हेस्टमेंट करून जर गोंयान कितें प्रोजेक्ट सुरू केलो ताका विरोध जातलो काय म्हणून आनी होच भंय जो पर्यंत आमी पयस करना आनी खंयचो प्रोजेक्ट अपोज जावना म्हणजे अटल सेतू खातीर येवच्या पयलीं जो ट्रॅफिक जॅम जातालो परवरी वतना ताज्या खातीर जाणारे फ्युएल एमिशन्स जे आज वाचता ताचेर कोण उलयता ताज्या खातीर जो जाल्लो डिले खंयचे तरी स्टुपीड आर्ग्युमेंट घेवन एनजीटीन वचून प्रोजेक्ट बंद उडयल्लो सेम जालें मोपाचेर प्रत्येक वेळा एनजीटीचेर वचून अपोज करप जालें दुसरें आज तुमी कसिनोचेर म्हणटा म्हाका दिसता जेन्ना मनोहरभाईन अपोज केल्लो ही वॉज ऑल्सो ऑन रेकॉर्ड ही सेड की एक गजाल खंयची जेन्ना गोंयान इन्वेस्ट जाता ती परत धाडप वील इम्पॅक्ट ऑन इन्व्हेस्टर सेंटिमेंट तर दॅट इज वेर यू नो सेपरेट युअर सेल्फ फ्रॉम गव्हर्नन्स आनी पॉलिटिक्स आनी हांव हेच लोकां कडेन मागता की तुमी तें करचें न्ही आतां IIT सारको म्हणजे पवई सारक्या जाग्यार फूल ट्रान्सफॉर्म जालें कित्याक बिकॉज ऑफ IIT पवई आनी आज आमी विचारतात की इतलो जागो कित्याक जाय फाल्यां जर IIT गोवा आयले आनी जर बरें एक फॉरेन युनिवर्सिटी बरोबर कोलॅबरेशन जालें फायदो कोणाक जातलो किंवा तुमी आज जनतेचें म्हणटा आज तुमी पेडण्या पळया कितले लोक मोपान इनवॉल्ड आसा आज आमी किंवा तूं जॉब एम्प्लॉयमेंटाचें उलयता गोंयान आज इतली फार्मा इंडस्ट्री आसा कित्याक कितलेशेच यूथ आज अजून तांकां फार्मान जॉब घेवन दिसना ते म्हणटा ना आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय सो खुबसो अनएम्प्लॉयमेंट जो गोंयान आसा दॅट ऑल्सो इज बिकॉज दे वॉन्ट गव्हर्मेंट जॉब नथींग एल्स तर म्हाका दिसता खंय तरी सरकाराक दोश दिवपाक शकना नाही हांव दोशाचें न्हय सरकार पयलीं job पळय, develop infrastructure हाडच्या पयलीं job policy करपाक जाय. तर तुमची पॉलिसी आरजीची पहिली म्हणजे हांव आतां एकूच सांगता पोगो बिल जर सोडलें तुमी एक पॉलिसी तुमची ना तुमचो फक्त विरोध आनी सर्वायवल. प्रश्न हो आहा तांणी म्हळें की आमकां क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जर जाय जाल्यार आमचे कडेन सद्या गोंयाक एक गोल्फ कोर्स ना मरिनाक ओपोज चल्ला मागीर कसले प्रोजेक्ट गोंयाक जाय आतां हांव मातसो वेगळो प्रश्न विचारता ना गिरे आयल कम टू यू प्रशांत बाब मागीर गोंयाक कसले प्रोजेक्ट जाय सरकारान कितें धोरण दवरचें कारण जर आमकां क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय हाय एंड ट्युरिस्ट जाय पण जर आमचे कडेन गोल्फ कोर्स ना आमचे कडेन जर मरिना ना आनी आमचे कडेन IIT आमी नाका म्हणटात तुमचो सरकाराक सजेशन कितें कसले प्रोजेक्ट जाय एक बिफोर कमिंग टू दॅट ताणें म्हणलें की अपोजिशनाचें काम विरोध करपाचें हें ताणें म्हणलां आनी हो सारको उलयलो तो जेन्ना मनोहर पर्रीकार ऑपोजिशन आशिल्लो तेणें तेन्ना मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन पॉलिसी विरोध केलो आनी जेन्ना सत्तेर आयलो पलटी मारली आनी ताका सपोर्ट केलो सो ऑपोजिशनाक काम विरोध करपाचें आनी तेन्ना तो आशिल्लो फोगां बिगांक गिर्राजी बी आशिल्लो आनी तेन्ना जे नरकासूर म्हणून तो रंगयतालो पळय आतां तेजे बरोबर मांडी लावन बसलात दॅट अपार्ट प्रोजेक्टाचो पूर्ण माहिती लोकांक दिवपाक जाय ह्या प्रोजेक्टा जातगीर गोंयांत एम्प्लॉयमेंट कितली जातली हाजे आतां गव्हर्मेंट प्रत्येक खेपे आमी हो एक प्रोजेक्ट क्लियर केलो तो प्रोजेक्ट क्लियर केलो इतली एम्प्लॉयमेंट जातली दाखोवची म्हाका प्रमोद सावंतान नाल्यार इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान तुमी आतां गेल्या 5 वर्सां जे प्रोजेक्ट क्लियर केले पळय तातूंतल्या कितले प्रोजेक्टान कितली एम्प्लॉयमेंट जाली हे हा सूर्य हा जयद्रथ मरे लोकांक उजेड दाखया मरे तुमी हे स्टॅटिस्टिक्स दाखयात आनी म्हाका दिसता आतां मरिनाचो तुमी आमकां दाखया मरे रिपोर्ट दाखया मरिना येतगीर आमच्या न्हावशीक कितल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटली कितले लोक डिस्प्लेस जातले लोकांचे हेजो नुस्तेमारीचो धंदो कसो बंद पडटलो इवन लिपोवन दवरनाका कांय लोकांचेर थ्रस्ट करनाकात इम्पॅक्ट असेसमेंट दाखयात पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट दोन्ही दाखयात एब्सोल्युटली बिफोर आय गो टू अजय सिद्धार्थ बाब तुमकां हो प्रश्नाचो आर्ग्युमेंट पटना ते म्हणटात की प्रत्येक गजाल जेन्ना एका जाग्यार येता व्हडलो प्रोजेक्ट आनी ताचो पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आसतलो नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट आसतलो सो जनरली असं जाता की युअर पॉझिटिव्ह आउटवेज द नेगेटिव्ह सो वी डिसायड टू गो अहेड विथ दॅट पूण ह्यो दोनूय बाजू सरकारान जर लोकां मुखार स्पश्टपणान मांडल्यो जाल्यार विरोधाचें प्रमाण कमी जातलें अशें तांकां दिसता. ऑफकोर्स देर इज नो डावट अबाउट इट बी कायंड टू युअर अपोजिटर गिव देम हियरिंग टेक देम ऑन बोर्ड तांचे जे सजेशन्स आसा जितले इम्प्लिमेंटेशन करपाक शकता तितले करचे आनी स्टेक होल्डर जे आसा जे अफेक्टेड पार्टी आसा पळय दे हॅव टू गेट ऑडियन्स म्हणजे तांचे ते कितें गाराणें आसा तें आयकून घेवचें पडटलें ह्यो गोश्टी बेसीक ज्यो आसा पळय हेच तर सरकाराचें उत्तरदायित्व न्ही कित्याक फायनली दे आर द अफेक्टेड पार्टी तांचे आयकचे नाल्यार कोण ह्यो जनरल पूण ह्यो गोश्टी इन मोस्ट ऑफ द केस केल्ल्यो वतात नाव प्रॉब्लम विथ दोज पीपल हू आर एजिटेटर्स आय इट इज नॉट टू देअर सॅटिस्फॅक्शन and it does not match with their vision there where it lies problem. It is not, as I said before, it is not as if the white paper on these projects has not been given. What they will try to do is they will try to
relate one failed project or one project which has not done so much to all the other projects. Now that also cannot be can't be equal. It will be like comparing apples and oranges. This is very because interesting. just because one project, अरे तू एका हिस्ट्रीन फेल झाला म्हणून बाकीच्या सब्जेक्टांनी फेल करपाक तुका. ओके अजय हो एक इंटरेस्टिंग पॉयंट हा की सरकार डेटा जरी दवरलो जाल्यार त्या डेटा एनालायज करून डेटाचेर डिबेट करची परस प्रोजेक्टूच नाका आमकां नाकाच न्ही तें हो आमगेलो सूर आसता आनी ह्या सुरांतल्यान ते म्हणटात की मार्ग मेळपाक शकना मुखार ना तो तेच करता की ती पयलीं आमकां ती सारकें सांगत ना जशें काय आसता की एवरी प्रोजेक्ट जे आसता तो ग्रामसभेन डिस्कस जावपाक जाय नाल्यार विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन डिस्कस जावपाक जाय आनी मांडपाक जाय कितले कितले एम्प्लॉयमेंट मेळटले कितले 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 जागे तेंचे वयतले कितले घरां वयतले ते खंयच्या तितून आमकां ते दिसना जशें की सांगलें की ती एसी रूमान बसून ते प्रेजेंटेशन करता हांव वेर्णेकर सांगूंक सोदता की आर्जीन फक्त पोगो बील घालूंक ना लास्ट असेंब्लीन आमी लँड प्रोटेक्शन बिलूय घातली आसा आनी असली एकूच पॉलिटिकल पार्टी आहा ती प्रत्येक विशयाचेर तेंच्यांनी विजन डॉक्युमेंट केल्लो आसा. ओके गिरिराज हो तांचो प्रश्न हा की सरकार कमी पडटा ऑनेस्ट क्लियर डेटा लोकां मुखार दवरपाक इम्पॅक्ट असेसमेंट लोकां मुखार क्लियर कट इम्पॅक्ट असेसमेंट दवरपाक सरकार कमी पडटा. नाही म्हाका दिसता ज्या पार्टीन म्हणजे ज्या ऑपोजिशनांनी म्हादई सारख्या विशयाचेर मागिल्ल्या ऑल पार्टी मिटिंगांचेर बहिष्कार घालो त्या ऑपोजिशना कडेन जर तुमी एक्सपेक्ट करता की सरकार बसून उलोवंक शकता आनी जाता कशें न्ही आतां प्रशांत बाबान म्हणजे प्रशांत बाबाक जेन्ना कॉर्नर केलो तो मागीर कोण नरकासूर कोणाच्या माणयेक माणी लावन अशी एकूय पार्टी गोंयांत ना जाका विजयान माणी लावना. आज फक्त जाला इतलेंच की विजय धांवता तांच्या फाटल्यान कोण ताका हात सुद्दां लावपाक तयार ना. तर ह्यो असली जी भाशेचो जो उपयोग जे प्रशांत बाब करता न्ही ताणी मातसो खंय तरी एक आपल्याक आळो घालपाक जाय. दुसरें आज काचे घरा रावत तेणे दुसऱ्याचेर फातर उडोवपा नजो गिरिराज काचे घरा रावत तेणे दुसऱ्याचेर फातर उडोवपा नजो तुझ्या बापान दिसलो त्याच बापान घेतलो तुझ्या बापान दिसलो त्या बापान घेतलो गिरिराज फोगावेळाचेर कोण कोण कोणा बरे असेल ते आमकां खबर आहा उलोवपाचो तुमकां सॅक केला प्रशांत बाब तुमकां सॅक प्रश्न इज व्हेरी सिंपल तुम्ही ऍडमिट करतात की सरकार सुद्धा तांकां लोकांक कन्विन्स करपाक कमी पडटा म्हणून गिरिराज. आता तामनार प्रोजेक्ट आसूं किंवा तो भोमाचो प्रोजेक्ट आसूं आता भोमा तुमकां हांव क्लासीक केस सांगता. हय. शेवटाक खंय तरी गव्हर्नमेंट हॅज टू स्टेप इन बिकॉज दे हॅव बीन ऑथरायज्ड बाय द पीपल टू टेक अ डिसिजन. हय. आज भोमाचे तुम्ही डबल आर्ग्युमेंट पळयात. लोक म्हणटा बायपास काडा कारण घरा वता थंयचे जे बिझनेसमॅन आहात ते म्हणटा तुम्ही बायपास काडू नाका आमचो धंदो वतलो. तेन्ना कोणें स्टेप इन करप. बरें आज जेन्ना निलेश काब्रालान इतले डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिलें ताणें खंय बसून दिलें हाजेर आमचो आर्ग्युमेंट. सो तांकां फॅक्ट्स नाका तांकां फक्त ऑप्टिक्स करूंक जाय. भाशेचे मागया प्रशांत बाब माय फायनल क्वेश्चन टू इज व्हेरी सिंपल. इतल्या सगळ्या प्रोजेक्टांची आमी नांवां घेतली. इज देअर वन प्रोजेक्ट ऑन वीच युअर पार्टी इज रेडी टू सपोर्ट दी गव्हर्नमेंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिक्स. काय एकूय प्रोजेक्ट ना जाचेर तुम्ही सपोर्ट करपाक शकतात अशें म्हाका दिसता आमी खंयचेय प्रोजेक्ट हय. सरकार जर क्लीन जर येता जर जायत जाल्यार आमी हे आमी तातूंत statement ना जालें. ना ना एक हय. मिनिट एक मिनिट हय. सरकार पयले स्टिल्टाचेर बांदपाक सोदनाशिल्लें खारेबांदावेलो जो आसा तो प्रेशरायज करतकीर थोडो पार्ट केलो ना उरिल्लो करपाक कितें जाता. एवरी टायम तुमी म्हणटले पयशे 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 बाणावलीकारांनी बुडून मारप साठजोडकारांनी बुडून मारप थंय बुडप तांच्यांनी कितलो उदकाचो लोट येतलो तो. सो थंय जर स्टिल्टाचेर केली जर जायत तुम्ही जेन्ना प्रेशर घातलो तेन्ना लुइजियाना सायडीच्यान आनी फातोर्डा सायडीच्यान स्टिल्टाचेर केले मदलो पार्ट कित्याक दवरलो. आतां ते लोक कोर्टान भितर गेल्यात. आय फील दॅट की विषय सारको समजून घेयात आणि त्या प्रमाणे तुम्ही मुखार वचात. आता IITचो प्रश्न म्हणटा तूं IIT वर्टिकलच जाय वयर करपा जायना. IIT इतली 10 लाख 12 लाख स्क्वेअर मिटर जाय IITक कित्या खातीर जाय. हांगा तुगेले सुरतकल जे येदी व्हडली सेंटर जालें मणिपाल जे येदी व्हडली सेंटर जालें पयलीं एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आयलें आनी मागीर सेंटर जालें तांणी कितें पयलीं 12 लाख घेतिल्ली जमीन. वाय सो यू कम विथ अ सारको बरो प्रोजेक्ट घेवन यो 100%. बरें सिद्धार्थ बाब तुम्ही सांगा म्हाका इतली सगळी प्रोजेक्टांची नांवां घेतली आमी. एक प्रोजेक्ट जो तुमकां एक गोंयकार म्हणून जाल्लो जाय एक प्रोजेक्ट जो तुमकां जाल्लो नाका. आय थिंक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट जे आसा हय. पळय ताका कसल्याच पद्दतीन विरोध करप हे अनाडीपणाचें लक्षण.
हे म्हणजे जांकां इलिटरसी म्हणटा पळय ती दाखोवपाची एक लक्षण. दुसरें म्हणजे डेव्हलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट जे आसात पळय म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे ते प्रत्येक फावट थंय कोल वतलो म्हणजे कोल सोडून दुसऱ्यो गाडयो व्हरपाक बंद द मेन पोल्युटिंट आतां फॉर एग्जांपल नायलॉन 66 आमी धांवडलो ना प्रोजेक्ट. कितलेशेच असे प्रोजेक्ट आसात जे पोल्युटन ऑफकोर्स आय डोंट वॉन्ट टू नेम. जशें हांवें बरे प्रोजेक्ट सुद्दां आय एम नॉट नेमींग इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटात. आय एम नॉट सेईंग दॅट दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट असले जे प्रोजेक्ट आसा पळय ते आमी अवश्य आमी हे करपाक जाय. ते आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. इनफॅक्ट जे कोण पॉलिटिकल रिजनाक आणि इतर रिजनाक जे अपोज करता पळय इनफॅक्ट म्हाजें तर अशें म्हणणें आसा की इट इज द ड्युटी ऑफ विजिलंट सिटीजन टू एक्सपोज पीपल लायक दॅट. ओके अजय, एक बरो प्रोजेक्ट जाचेर तुमकां दिसता की सरकाराक सपोर्ट केल्यार कोता येतली म्हणून काय एकूय दिसून तुमकां? जशें की पयलीं सांगलें की डेव्हलपमेंट क्रायटेरिया आमचो तर डिफरंट आसा. मॉडर्न ITI जाय आमकां, मागीर स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर्स जाय आमकां, मागीर टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस जाय आमकां, मागीर एग्रो टुरिजम जाय, मागीर जॉब पॉलिसीज जाय आणि मेन म्हणटा ती सेफ्टी जाय आणि टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस. हे खरें डेव्हलपमेंट. हे जर दिता तुमचो सपोर्टा फूल म्हणजे हे म्हाका तरी दिसना सध्या तरी जे डबल इंजीन सरकार हे दिवंक शकता. कित्याक सांग, गोंयकार थंयच आसा आणि बारीक लोक थंयच आसा आणि हे तेंचे. बरें गिरिराज, फायनल तुका विचारता, एक असो प्रोजेक्ट जो तुका दिसता ताणें मुद्दो मांडयला तातूंतल्यान की ओके हो नाका गोंया खातीर, काय तुका सगळ्याच बरें दिसता? नाही कशें आसा न्ही, न्हिदिल्ल्याक खंय उठोवपाक सोंपो. जे न्हिदेचे सॉंग तुम्ही म्हाका एक सरळ प्रश्न विचारला, म्हाका philosophy सांगता. हे विरोधक जे आसा ते न्हिदेचे सॉंग करतात. म्हाका इतलेंच दिसता की आज जेन्ना आमी इवन विरोध म्हणटा तो खूबदां विरोध जनतेचो नासता. हे काही राजकीय पक्ष किंवा एनवायरमेंटलिस्टाच्या जेन्ना वेश घालून जे एक्स्टॉर्शनिस्ट आसा तांचोय आसता. तर म्हाका दिसता अशा टायमार अशा विरोधाक आमी उत्तर दिवपाक वचचे ना. आमी राजकीय विरोधाक गोंयचो डेव्हलपमेंट बळी पडपाक दिवचे ना. आणि जो प्रोजेक्ट जाका जेन्युइन ऑपोजिशन आसा ताय आमी सरकार फेरविचार करपाक तयार आसा. आणि हांगा आमच्या मध्ये एक लॉयर आसा म्हणून एकूच उदाहरण दिता. आज जेन्ना हायकोर्टाचो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ओव्हरटर्न करता, इट इज नॉट दॅट हायकोर्ट हॅज गिवन सम मालाफाईड इंटेंट. सो तशेंच सरकाराचो एक पॉलिसी जर लोकांक खरीच नाका पण हे राजकीय हे जे ऑपोर्च्युनिस्ट आसा तांकां नाका म्हणून आमी फाटीं घेवचे ना. बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल वी विल कंटिन्यू. तुम्ही मागे जर विचारलेला खंयचो प्रोजेक्ट का म्हण 70रीचो व्याघ्र प्रोजेक्ट जो आहा पळय टायगर रिझर्व फुल सपोर्ट केलो. बरें हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. एकच आसा की खंयचो प्रोजेक्ट तातूंत लास्ट प्रशांत बाबाक याद जालें की टायगर रिझर्वाक सपोर्ट करपा जाता म्हणून. अदरवायज बाकी सगळ्यांनी म्हाका फिलॉसॉफी ना गिरिराज मायक आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. बाकीची सगळ्यांनी म्हाका सारकी अशी बरी फिलॉसॉफी सांगून हांगा दवरला. पण हांव इतल्याचेर थांबता. हो एका डिबेटान सोंपना विशय परत करची पडटले. पण एक गजाल लक्षात येवपा जे तारतम्य आसा की खंयचो प्रोजेक्ट प्रशांत बाबान बरें सांगलें 3 मोबायल घेवन भोंवप आनी मोबायल टावराक विरोध करप ही प्रवृत्ती बहुतांश गोंयकारांची जावची न्ही. इतलेंच हांव मागता. थांबता. गिरिराज बाब, सिद्धार्थ बाब, अजय बाब, प्रशांत बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव आता कितें हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं? अरे राव हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसले तू? चल बेगीन. लायन केदी व्हडली जातली.
अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल. हा? बिल दी. जाले. उरले? अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. हा? म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.